Were you aware that the plant was functioning or not functioning? No, ma'am, but Before this, no? you can't say no because How there are can you letters say on that? record How can you written say by that? the Panchayat of Kalangut and Panchayat of Varpora. Varpora written to you. We have to process that. They've written So to you have us to- saying Yeah, this is what is एक happening. तुम्ही एक सांगा म्हाका तुम्ही शेकान तिका उडयता आडवे काबार काबार केला तिने सोड. गोंय कारवाय जाणते त्यांका सील मारला तिका सोड हिंगा कन्सेंट टू ऑपरेट दिवच्या पयली प्लांट चालू आहा त्यांका सील कित्याक मारूंक ना वाय हॅव यू नॉट सील्ड दॅट एंड यू आर सेइंग यू आर नॉट अवेअर आणि आमचे ते लोक And the Panchayats have written to you. जेन्ना आमकां कॉल थोड्या लोकांनी व्हिडिओ व्हायरल केल्ले सोशल मिडियाचेर आनी प्रत्येक जाणान पंचायतीन वचून कंप्लेन केले की हे घाणीचे उदीक एसटीपी क्रिकान भितर सोडटा म्हणून जेन्ना आमी पंचायतीक वचून विचारले तेन्ना पंचायतीन सांगले तेंचे कडेन काय ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवना ना तांकां एनओसी दिला ना तेंचेशीन कन्सेंट आहा म्हणून आनी मागीर आमच्यांनी चौकशी काडली आनी डॉक्युमेंटेशन काडलें आमकां एक रिपोर्ट मेळ्ळो तेंचोच एसटीपीचो रिपोर्ट जे पॅरामिटरा प्रमाणे एक्सिडींग द लिमिट 10 times 100 times and 1000 times एक्सिडींग द लिमिट आहले तेजे नंतर तेंच्यांनी एक PWDन लेटर केल्ले टँकर्सांक आनी प्रत्येक कोण पळय थिंगा सुएज एसटीपीन पळय टँकर घालताले तांकां लेटर केला की तुमी टॉक्सीक वेस्ट हाडटा म्हणून बंद करा टॉक्सीक वेस्ट आमी भितर घेवचे ना म्हणून आनी हे सगळे चलताले जेन्ना तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट नासतना हे सगळे कामां चलताले म्हणल्यार ही प्लांट इल्लिगली चलताले कन्सेंट नासतना आनी जेन्ना पळय कालावूट सरपंचान जेन्ना लेटर केल्ले की तुमी दाखोया की शो कॉज दाखोया आनी कित्याक FIR जावचे न्हू ह्या प्लांटाचेर तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब तेंच्यांनी कन्सेंटाक एप्लाय केले 2 दिसान तांकां प्री रिसीट मारून दिले आनी आतां आमकां सांगता की कन्सेंट दिला म्हणून आतां हुंयचे कन्सेंट केन्ना दिला हुंयचे इन्स्पेक्शना प्रमाणे जाला कितें जालां आमकां कांयच सिद्ध ना एक पासून डॉक्युमेंटेशन दिवंक ना आमकां एकूच अश्युरन्स दिला चेअरमॅनान की तो टँकर हे आहा पळय ते बंद करतलो जेन्ना इन्क्वायरी बसोवन तो टँकर बंद करतलो ते नंतर आनी सील करूंक जाय जाल्यार तो फुडें वचोन ते आपले कोण कलेक्टराक कितें दिवंक जाय ते नोटिसा दिवन तेंचे इन्स्पेक्शन करून ते प्लांट तरी सील जावपाक जाय जाल्यार ती प्लांट सील जातली कलंगूटचे जे बांय आसा पळय सगळे दूषित जाल्ले आहा उदक सारखे मेळना आमकां जेन्ना हो प्लांट जावो म्हणून आमच्या सरपंचान ते आदले MLAन खूब त्रास काडले हो प्लांट जावचो म्हणून आनी जवळ जवळ 13च्यान आता प्लांट आज 10 वर्सां जाली अजुनूय सक्सेस जायना ह्या गव्हर्मेंट लक्ष आसा काय ना हेचे आनी आता जे पळय आमच्या सगळे ते प्लांटाचे दूषित उदीक सगळे ते न्हंयेन सोडटा पळय न्हंयेन सगळे नुस्तें मेल्ले आहा आनी कलांगूटचो बिझनेस जो टुरिजमाचो आसलो आतां टुरिजम ह्या फुडें येवचे ना एकूच आमकां आतां बिझनेस पयलो खंयचो आसलो आमच्या मायनीचो तो बिझनेस पाड घातलो ह्या सरकारान आतां सरकार टुरिजमाचो बिझनेस पाड घालून वता सो कोणूटकारान जगपाचें कशें आयज आमी तांकां सांगलेलें आमी तांकां लिमीट दिल्या की ह्या 4-5 दिसां भितर तुमी थंय येयात आनी तो प्लांट बंद करा म्हणून आमकां प्लांट जावं आमकां नाका न्हू आमकां जावं पूण ताका कितें तरी वेवस्थाय तुमी करपाक जाय म्हणून पूर्ण घाणीचें उदक आमच्या कालांगूटच्या क्रिकान ताणी सोडलें आतां सांग तेणी हे आसतना इतलें आसतना तेणी तांकां कन्सेंट दिलो हांकां ताका 2 दिसांनी 8 दिसांनी कन्सेंट दिलो आमच्या शेकवाल्यांक शेकां बंद केली तांकां कन्सेंट दिवंक ना 3 म्हयन्या पासून कोर्ट ऑर्डर येवन तांकां बंद उडयले हेचे सीज जाता कितें हांकां जाय तें फेवरेटिझम चलता हिंगासर तांकां कितें गोंयकारांचें पडलेलें ना आनी आमची ट्युरिजम हें उदक घाणीच्या बिचार घालून आमच्या हरिभावांक आनी आमच्या लोकलांक काबार करूंक हे भायर सरल्या